रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, प्रत्येक गावांनी सध्या कशी परिस्थिती येयलेली आसा. प्रत्येक दोंगर आमचे सेटलमेंट करून तांकां थंयसर डेव्हलपमेंट करपाक जाय. तुम्ही कितले जाण वास्को ह्या वाटेन गेल्लेले आसा. थंयसर जे डोंगरांचे ज्यो आतां बिल्डिंग्यो येयला आनी तेका लागून कितें घडपाक लागला वास्को असल्या शहरात ते असहनीय आसा. ते आमकां गांवांतल्यान जे वातावरणांतल्यान व्हडले जाल्लेले आसात पळय लोक तांकां त्या समाजात थंयसर त्या परिस्थितीत रावपाक खूब कठीण जाता. मागीर आमचो गांव हो गांवूच उरपाक जाय, आमचें शेत तें शेतूच उरपाक जाय, आमचो दोंगर तो दोंगरूच उरपाक जाय. जर हे उरूंक ना जाल्यार मागीर गांव कसो उरतलो तर. आयज प्रत्येक गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक फुडें सरपाचो वेळ येयल्लो आहा, लढो दिवपाचो वेळ येयल्लो आसा. अशें जर सहजासहजी ह्या राजकारण्याक आमी आमचे गांव अशे पिड्ड्यार करपाक दिले जाल्यार मागीर फुडाराक जे आमचे येतले पळय पिढी आमची ते आमकां माफ करचे ना. कित्याक आमच्या पुर्वजांनी आमकां जसो गांव सोडलेलो तसो जर आमी आमच्या फुडच्या पिडयेक लागून जर दवरिना जाल्यार आमकां कोणूच क्षमा करचो ना. हो लढो आमकां खंयच्याय परिस्थितीन जिवपाक जाय आनी आमकां जिखपाक जाय. तर आमी सगळे तयार आसा हो लढो दिवपाक. आवाज येयना, आवाज जायना जाल्यार कोण आयकचो ना. ते पणजे परवरी बसला आमकां दिल्ली पर्यंत आमचो आवाज पावोवपाक जाय. जातलो आमचे कडेन. शाबास, करून दाखोवया. सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. काय विषय ह्यो पर्यावरण समिती हरमल यांच्या नेतृत्वा सकयल आयज हरमल वासियत न्हय तर आजूबाजूच्या अनेक गावांतले लोक आज जो डोंगर रूपांतर केला हरमलच्या फाटल्यान रिमोट करचो असलो तर तो एग्रीकल्चर आणि ऑर्चर्ड करचो. एका लागून हांगासर हजारांनी लोक एकवटल्या आणि हे लोक आयज जमल्यात. फक्त हे सुरुवात आसा. ही शेतकऱ्याची मशाल जी हांगासर पेटयल्या आनी हाची जी मशाल मिरवणूक काडल्या हो आयच्या सरकाराक हो एक हांगासून एक संकेत केल्लो आसा. खरें म्हटल्यार सादारण 2 वर्सां पयलीं हो उठाव जाल्लो आनी प्रपोज प्लॅन जो TCP डिपार्टमेंटान पेडणे घातलो तो 12 वरांच्या भितर काडून उडयल्लो आनी आमची मागणी आसली तो किमान 90 दीस आसचो म्हणून. आणि त्या वेळाचेर मोठे आंदोलन जालें आणि सरकारान लिटरली फटयलें आमकां की तो झोनींग प्लॅन हो स्क्रॅप केलो म्हणून. हांगासरले काही लोकांनी तेचो जल्लोशूय केलो, रॅली वगैरे काडले जशें आमी एक मोठें युद्ध जिखले कशें. पण आयज तेच डोंगर रुपांतर केले गेले आणि त्याच्या प्रतीक म्हणून आज हरमलच्या गांवांतले लोक जेन्ना उठतात एकवटतात आणि भायर सरतात तेन्ना ताचो संकेत हो गोंयच्या सरकारा पर्यंत पावता. ही आयज हरमलाची मशाल पेटयल्ली आसा ही गांवांत पावतली, ही गोंयभर पावतली. ही म्हाका दिसता ही मशाल ही कशीच विचची ना. आणि हेचो जो आयज ताका जो प्रतिसाद लाभला हे पळयत जाल्यार हे काही इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दिल्लो हो कार्यक्रम न्हय. हांगासर लोकांक पयशे दिवन किंवा चुकीची कसली तरी भूल थापा दिवन हांगासर आपयल्ले हे लोक न्हय. हे लोक हे एग्रेसिवली शेतकरी भायर सरले हांगासरले. हे हरमलचेच न्हय तर पालये, मांद्रे, बोरगांव फारशा अनेक भागांतले हे आज हरमल वासियांक हांगासर सपोर्ट करपाक येयल्यात, ताका सहकार्य करपाक येयल्यात आणि एक मेसेज क्लियर कट दिवपाक येयल्यात गोंयच्या सरकाराक की हे किंबहुना आमी टॉलरेट करचे ना. ज्यो जमनी आमच्यो जाणट्यांनी पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेल्यो जेची आमचे सादारण एक रूपरचना अशी आसा, गांवां वस्ती आसा की डोंगराच्या पायथ्या सकयल आसा.
आणि वयले जे भाग आसात ही झाडां पेडां आसात जनावरां आसात हेंका लागून राखून दवरलेले आज हे सगळे रुपांतर करतात ते खंयच्या गोंयकारांक लागून करतात हे सरकारान क्लियर हे जनते फुड्यान सांगपाक जाय. तुमचे डिमांड एक्चुअली कितें आसा? डिमांड आसा ज्या लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन जेन्ना तुमी रुपांतर करतात हेची किंमत हांगासरले पंचायतीक हांगासरले वेगवेगळ्यो संस्था आसात हांगासरले जागरूक तरुण आसात गांवच्या लोकांक आसात हांगासरल्या शेतकऱ्यांक आसात हेची कल्पना आसपाक जाय की आमी कित्याक रुपांतर करता जमीन पळय ही पुर्वजांनी सांबाळलेली जमीन आसा ही खंयच्या सरकारांनी सांबाळून दवरलेली जमीन ना ही हांगासरल्या शेतकऱ्यांनी सांबाळून दवरलेले दोंगर आसात भले हांगासरल्या काही लोकांनी जमनी आपल्यो विकल्यो आसात पण त्याचे रुपांतर हे शेतकरी करिनात हेचे रुपांतर हे सरकार करून हाडटा अशें केन्नाच आमी हेजे व्हडले मोठे मॅसिवली रुपांतर आमी पळोवंक ना. अनेक सरकारां पळयल्यात आमी जी रुपांतर करच्या टायमार कोसळ्यान सुद्दां कारण ते पॉलिसीच्या विरुद्ध गेल्ल्या कारणान पण आज पळयलें जाल्यार सगळे मेरी बिचूक करून आमी एका वेगळ्या जल्लोशान आनी सगळ्यांक खबर आहा की हेतून कितें आसा जाल्यार फक्त पयशे इनवॉल्व आसात हेच्या पयली कडेन आनी दुसरें काही एक ना. सामान्य मनशाच्या दोळ्याचेर वाटाण्याची अक्षतां मारप आमी तुमची घरांक लिगल करतात हेतून आमी खूश आमकां इलेक्शना टायमाचेर कितें तरी पॅकेज दिली आमी खूश आनी इतलेरूच आमचो हो विशय सोंपता. हांव मागता जशे हरमलवासी एकवटल्यात तशे पूर्ण पेडणेकार एकवटपाक जाय गोंयकार एकवटपाक जाय तेन्नाच ह्या सरकाराक जाग येतले आनी हे अशे ज्यो जमीन रुपांतरां जातात ती बंद जातली आमचे दोंगर वाचवले वयतले आमचे पर्यावरण राखले वयतले. बीजेपी सरकारात जी इन्वॉल्ड असतात ती अन्य पक्षाचे आमदार ह्या खंयचो पॉलिटिकल विशय हांव ताका पॉलिटिकल विशय म्हणना. सत्ताधारे असतात हे सगळे घडोवन हाडटात ताका कॅबिनेट आसता ताका टीसीपी डिपार्टमेंट आसा सत्ताधाऱ्याच्या मार्गदर्शनान सगळें चलता त्याच्या लागून आमी अन्य कोणाक दोश दिवप हेचो. दुसरी आणि एक गोष्ट गावचे जमनी हे गांवकारांकडे असतात खरे पण त्याच बरोबर हांगासले टॅनंट आणि मुनकार असतात ते जेन्ना नेगेटिव्ह एफिडेविट दिता तेन्ना कोणाक दोशी धरप. ज्या वेळाचेर हांगासर मोठ्या प्रमाणात सरकारी पक्षांसूनच जेन्ना रियल इस्टेट जेन्ना जाता त्या वेळाचेर म्हाका दिसता हेच्या दुसरें आनी आमी कितें सांगूंक शकता सामान्य जनतेक फटोवप ही सोपी आसा. जशें हांवें तुका सांगलें की हे प्रपोज प्लॅन स्क्रॅप केलो म्हटलें जर तो स्क्रॅप केलो जाल्यार ह्यो जमनी जाल्यो कश्यो त्या वेळाचेर तुमी खंयच्या लोकांक विश्वासान घेतले म्हणजे हेचो अर्थ की तुमी सामान्य जनतेक इजिली फटोवंक शकतात हे उगड्या दोळ्यांनी आमकां सगळ्या जनतेक पळोवपाक मेळटा आनी त्याच्यामुळे सामान्य एखादो टॅनंट आसात मुणकार आसात तो फसलो गेलो वयता. आमचे पार्सेकर सराच्या ऑपोजिट नाल्याचो जो निमाण आसा थंय पयली मिटींग जाली आनी थंयच्यान आयज पर्यंत ही चळवळ चालू आसा. आयज जास्त काय बोलपाचो विषय ना. आयज मशाल मिरवणुकीच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जाण पेडणे तालुक्यातले आता तुयांतले लोक आयले मांद्रेचे लोक आसात आगरवाड्याचे काही लोक दिसतात सगळे तालुक्यातले काय रिप्रेझेंटेटिव्ह हय हजर आसात. तांकां सगळ्यांक आवाहन करतो की आयज ही परिस्थिती फक्त हरमलचेर येवंक ना मांद्रेची परिस्थिती तीच आसा आगरवाड्यात ताच आसा तुयांतय ताच आसा सगळ्याकडे समान आसा. त्यामुळे आमकां हरमलच्या लोकांनी एक सुरुवात करून दिला आणि आम्ही हो लढो आमच्या गावात व्हरची गरज आसा. आणि मांद्रे हरमलापासून जाल्लो हो लढो ही जी मशाल आसा ती मशाल आपापल्या गावात भरपाची जबाबदारी आमची आसा. आणि आम्ही सगळे जण ह्या पेडणे तालुक्यातले नागरिकांक आणि गावातल्या गावकऱ्यांक ज्या पर्यावरणाच्या जीवाचेर सुंदर निसर्गमय पर्यावरण लाभलो ज्याचेर आमचे आयज पोटां भरतात किंवा पर्यटक हय येतात आणि पर्यटक येऊन आमकां काहीतरी चलन मेळटा त्या पर्यटकाच्या स्थानाचेर आयज पर्यटकच आयिल्ले लोक पर्यटक म्हणून आयिल्ले लोक हय स्थिरावन बघतात आणि आपलो काहीतरी व्यवसाय करून बघतात ते विलास बांधतात अपार्टमेंट बांधतात आणि आमच्या पोटार हाड येतात. असो जर विषय आम्ही ग्रहण करतो जाल्यार सगळ्यांच्या पोटांतला दुखतला जाल्यार थोड्यांक काय दिसता पर्यावरण प्रेमी की हांकां निसर्गाचा खूप पडला ह्याच्याच पोटात दुखता तर बांदिना थंय तर जायना थंय काय आयज म्हाका फाल्यां तुका असो तो विचार आसा किंवा जे दिसा माझ्या घरान येऊन तेंकताला तेव्हा मी जागो जातलोय ही वृत्ती आम्ही सोडया. आम्ही आमचे शेल्लेकर सर दर फावटी सांगत असतात की जोपर्यंत आपल्या शेतांत आपल्याक दुखना ही वृत्ती आम्ही सोडया. आयज सुसेगाद वृत्ती जी आसा ती आम्ही मातशी तळमळीत नवीन वर्सापासून अत्यंत चळमळीत व्यक्तीचे जाऊया आणि आम्ही करून दाखयतलो. आम्ही कोणाच्या दारार वचून बाबा ये रे मातसो आमकां मदत कर राजकारण्यांनी हय येवचा पडटला राजकारण्यांनी सर्वसामान्य लोकांच्या फुड्यान दिसूचा पडटला आणि त्यांना दाखवून दिवया आम्ही की आम्ही सुद्धा कोणतरी जे असो ते सर्वसामान्य नागरिकाचे तितकीच पावर आसा.
मी विनंती करता ही धगधगती आय जी आता पेटतली मशाल ती धगधगती मशाल चालू दवरपाचा कर्तव्य आमचं असा आणि जोपर्यंत हरमलचो हो भटवाडीचो तो दोंगर असा तो सुरक्षित जायना तोपर्यंत आम्ही सगळेजण स्वस्थ बसूया नका. खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये पर्यावरणाच्या विषयी अतिशय जाण आहे आणि ती जाण आजच्या या कार्यक्रमामध्ये अधिक मी वेळ घेत नाही. पॉट किती नेले आसा त्यांच्या खातीर कोण ही जी आमची जी समिती आसा त्यांच्यानी कोणती पेट्रोल खर्च किंवा अन्य कसलो खर्च दिवंक ना जाल्यार हे सगळे जाण दिल्ले आसा हांगा हजर आसा ते फक्त गोमंतकाचा कल्याण जावपाचा म्हणा आणि हेंच्यांनी सध्या काय येवजण आसा आमच्या सरकारान तें सगळ्यांक खबर आसा तेव्हा हेजे खुर्च्याचेर बसलेले ह्या सगळे उपस्थित सगळे वक्ते जे आसा हेची शेवटची सभा जातली आसा ही मशाल मिरवणूक त्या सार्वजनीक घरात पावतली ते सभेत जे आसा जे आपल्या पोटान जे काही गोष्टी आसा त्याच्या सरकारान हे निर्भीडपणे सांगपाची गरज आसा ते सगळे सांगले वतले फक्त त्या सगळ्या वक्त्यांक एक तेची माफी मागा कारण हेसर तांकां बोलपाक संदी मेळना ना त्यामुळे शेवटचो जो कार्यक्रम जातलो शेवटची सभा जातली मशाल मिरवणूक होला त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक संदी मेळटली.